So far about 26,000 people have been sensitized approximately in various forums. आणि म्हाका दिसता जवळ but around 600 POS machines terminals have been established. 2,700 vendors have gone on UPI application. So far 6 or 7 banks are acting on it. We intend to now increase the bank numbers to double. Fully cashless is not possible. Nor desirable, nor intended. What is intention is reduce the extent of use of cash. Wherever possible, start doing transaction through a digital mode, for which from about 15-20% in Goa, we intend to take it to 50% as early as possible. गोंयचे राजभास खातें आतां केंद्रीय अधिकाऱ्यांक कोंकणी शिकयतलें. तांकां कोंकणीचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर हें खातें कायमस्वरुपी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करतलें. असे काही संकेत मेळ्ळ्या सेंट्रलायज बँके कडल्यान की ह्यान फुडल्यो ज्यो नेमणुको जातल्यो तातूंत कोंकणी भाशेचे ज्ञान आशिल्ले अधिकारी आपले कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक करतले अशे तरेचे एक हे मेळ्ळा आमकां संकेत मेळ्ळा लेखी स्वरुपान. हांवें बरयल्लें पत्र ह्या संदर्भात, कारण आतां तांचे जे पळय रिक्रुटमेंट आहा ते झोनल लेवलचेर जावपाक लागले. म्हाका तक्रार आयिल्ली हांगाच्यान की हांवें थंय बँकींग फायनान्साक बरयल्लें की गोंयचो मनीस हो तुमी झोनल हातून केलें जाल्यार गोंयाक न्याय मेळना. त्यामुळे गोयचो क्लॅरिकल बी अपॉइंटमेंट आहा तातूंत भितर इदर यू डू इट इन गोवा ऑर मेक रायटींग एन हे सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी इन गोवा एज अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड. म्हणजे ऑटोमॅटीक गोंयान येता ताका तो भाग कंपल्सरी. तशें एक सेंटर दिलां सरान, परमनंट ट्रेनिंग सेंटर म्हणून, आनी अशा तरेच्या कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी प्रशिक्षण केंद्र आमी आतां सेटअप करता. ऑफिसाची नवी इमारत दिल्या आमकां. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठी.